सरकार सर्व्हिस गॅरंटी कायद्याच्यो काणयो सांगता, मात मडगांव सब रजिस्ट्रार ऑफिसात कामां करून घेता म्हळ्यार साश्टीकारांचे हाल। थंय बर्थ एंड डेथ नोंद करपाचें काम फक्त 30 स्टाफाचेर कशें तरी चलता। डिजिटल इंडियाच्यो गजाली मात ह्या ऑफिसांत सर्टिफिकेटी खातीर म्हयन्या उपरांत आफयतात। केन्ना केन्ना म्हयन्या उपरांत फावटी मारूनय परत परत उमरेज झरोवपाची पाळी। सरकाराच्या एका कचेरेचो सध्या कारभार पळयल्यार 7 दिसां भितर सर्टिफिकेट दिवपाची सर्व्हिस गॅरंटी 10 मैल पयस उरली। साश्टीच्या लोकांचे सध्या सब रजिस्ट्रारात बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेटी घेता म्हणल्यार हाल। म्हयनो जालो तरी सर्टिफिकेटी हातार पडनात। सगळ्यो फर्मालदादी करून रिसीट हातार पडली तरी स्टाफ सर्टिफिकेटी उमरे झरोवंक लायतात। थंय किल्लो लडोवंक 3 जाण स्टाफ। Now he's only one member who has to write and all. So they have to take how many, his capacity maybe it's 100 or 50 whatever, according to that. We come and we go, we're not idle, we are also working. Understand? No? So it has to be like that. Staff member get. Recruit no some more. Like that. Now since you all entered, now all these people are sitting idle. They went to the cupboard, they started opening the drawers, this, that, kept some this, and I mean they kept them busy after you all entering. Actually they're sitting idle. They do like that. हे पण 30 मे दिल्ले होते, मे जून आता जुलै झालो, मागीर 15 दिसान मेळपा नव्हते। सगळे बर्थ डेट दिली, ताका टायम दिलो, सगळे दिले, मागीर मेळना कितें फायदो तांचो? स्टाफ ना म्हणटा ते आपलो स्टाफ ना, आमी लोकांनी कितें करपाचें? स्टाफ ना ते कितले दीस जाले तुमगे आतां? 30 जुनाक दिल्ले पळय, 30 मेक दिल्ले हांव ते, 26 मे, 30 जून जाले, आता जुलै महिना लागला। अजून ना, आता ना मेळना म्हणटात। आता तुम्ही शोधा आणि काढा, मागीर ते सायन घ्या म्हणटात। तूं सोदपाक लायतो? हय, भितर गेल्यार सोदपाक लायता ते। स्टाफ ना तो पब्लिकाक लागना न्हू, स्टाफ ना, आमी पब्लिक स्टाफ घे म्हणून सांगतले। जाय जाल्यार स्टाफ घेवपाचो न्हू, गव्हर्मेंट सांगता सगळे ऑनलायन मेळटा, कितें मेळटा आता हे? 4 फावटी ऑफिसार येवन वचून फायदो कितें? काम सोडून आमकां लायनीक रावचें पडटा। दोनाक येवन लायनीक रावल्यार सांजचे 5 जाले मेळना, परत घरा गव्हर्मेंटाक कितें 15 दिसां भितर सर्टिफिकेट दिता? 8 दिसां भितर मेळपा, 15 दीस कितें इतले टायम? सगळे डेट दिता आमी न्हू, बर्थ डे दिता, टायम दिता, मागीर मेळना कितें? ही म्हाज्या तिसरे फावट एप्लिकेशन दिली उपरांत कलेक्ट करपाक येवपाक। पूण तुका डेट दिला हे पळय डेट आहा न्हू, 6 तारीख जुनाची, 5 तारखेर अप्लाय केल्ले मेयाचे, अजून रेडी जायना। आमदार आलेक्सान खंय ही गजाल मुख्यमंत्र्याच्या कानार घाल्या, मात परिस्थिती आसा तशी। आता खंय तो विषय विधानसभेत काडटलो। I have told the chief minister, I have gone to the registrar of cooperative societies, I have gone to the sub registrar, I have visited personally. अजून देखो इश्यू सेटल जायना। registrar of cooperative society म्हणटा this is a sub registrar office, sub registrar म्हणटा it is district of planning and statistics office म्हणटा। they are both fighting among each other. स्टाफ तुमगे आडे म्हणटा, स्टाफ डिप्लॉय केला ते काढले म्हणटा। this is a common problem, this is done deliberately. आणि ऑपोजिशन ह्यो रावपाक ते क्वेश्चन येना। बरें, हो इश्यू घेवन तो आतां सीएम असेंब्ली क्वेश्चन घायला, असेंब्ली इश्यू येतलो हो त्यान तुवें सांगपा नाका, ऑलरेडी एक क्वेश्चन गेलें असेंब्लीत ऑन प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साचेर। प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान सावयो डायस। गोंयांत लोकांक टीव्ही केबलाच्यो कटकटी जातात ताका MSO BRDS कंपनी जबाबदार। लोकांनी हे कंपनी आड कंझ्युमर फोरमात वचचें म्हूण उत्तर गोंयची केबल ऑपरेटर संघटना मागता। पैसे भरून पासून केबल दिसना म्हूण लोक आमचे कडेन येतात म्हूण उत्तर गोंयचे केबल ऑपरेटर बेजार। आणि कालच्या पेपराचेर स्टेटमेंट केला फ्रॉम द BRDS साइड की केबल ऑपरेटर्स आहा ते सारके पेमेंट करिनात, कमी पेमेंट करता, आनी जितले पेमेंट करता पळय तितलीच बॉक्सां चालू आहा, ते अगेन्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट येयले। तशें पळोवंक वयशी जाल्यार सगळीं बॉक्सां बंद आहा, सगळी बॉक्सां बंद आहा, आनी तो फॉल्स स्टेटमेंट करता, हे रॉंग तेचे। तेणी येवन आमचे फुडें आमकां ती प्रॉपर नोटीस कोणाक पेमेंट येवंक ना, कितें आहा त्या ऑपरेटराक प्रॉपर नोटीस काडूंक जाय तेणी। तुजो पेमेंट येवंक ना, अर्दो पेमेंट येयला, कमी पेमेंट येयला, बॅलन्स कितें आहा, वॉटेवर इट इज, तेजे कितें प्रॉब्लम आहा तेणी ती नोटीस काडूंक जाय। अशें न्हू की सगळ्यांकूच बंद करतले आनी परत फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिडियाक दिता लोकां पर्यंत। आनी लोक आतां आमच्या घरा कडेन पावल्ले आहा बॉक्सां घेवन आपले रिफंड कर पयशे म्हणून, आपूण दुसरें कितें घेता। We are not accepting money. We are forced to charge in order to give that signal because we are buying that signal from an MSO. Okay? We buy that signal. Now the government made it mandatory that if you want to run after 1st January or whatever, you have to have boxes, 1st March.
Okay, others will seize your control room. So we bought boxes, we put on the line with the MSO, whoever we were taking from. The money the customer pays is paid for the signal coming to his house. We are responsible to take from our control room whatever signal is coming, whatever you call rubbish or not rubbish, is what is coming from the MSO, for which the government, when we complain, has to take action against the MSO. We don't have control in our control room. We can't make it a good signal because we don't have dishes, we don't have setup, we don't have transmitters in our control room. What signal comes over the line from Hubli or wherever, that signal from the control room to the customer's house is our responsibility. In return, we are charged, first of all, entertainment tax by the government, service tax by the government, now will be charged GST per consumer. We are not charging the consumer for that. So part of that money that is being paid, whether it's in my area it's about 280, others are 320 and all, that money, part of that will go to the government. Okay, so it is bound duty of the government to also take action when things go wrong. Now we don't have control over the signal coming to the customer. What we are agreeing with you is, yes, the signal coming is bad, and the people who suffer most is we, because we get the bad words of the customers. Customers think we are paying you, you sort the signal out. It's not in our hands to sort the signal out. That's why we need help from why he called the press conference, is because he said we need help from the press, from the media, to explain to the customers that we do not have control. We can't improve the signal. That signal has to come from the main cable, the MSO, who is based in Hubli, and pressure has to be put by the government on them. MSO BRDSचे अधिकारी म्हणतात सगळी परिस्थिती जाग्यार येवंक आणि 10 ते 15 दीस वतले. Whatever the Cable Operators Association of North Goa is telling, it's not absolutely true. According to the government guidelines, the customers, the operators should give 100% data. The operators are not giving 100% data because if they give the data, then they have to pay according to the boxes. So they are not there delaying it, and they are putting the blame on us. 100 channels from Panjim should be there for the customer. It should not be zero like that. In 2 days, owner is coming to Goa. We have seen a place. We'll be opening a 100 channel standby control room over there. So when they give the data, we have to screen it. We have to make sure that all the boxes are correct or not. If the boxes are not correct, we will revert them back by mail that these boxes are not correct. So they have to give once again. It's a procedure. But the operator, because what is happening is now it was an analog system. The operators are not working at this one. Earlier they think by sitting at the home they should get each and everything. In digital it's not like that. They have to toil a bit. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकर. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात काम करपी 22 कामगारांक 3 म्हयने जाले पगार पडिल्लो ना. पगार दितना बरोबर कॉन्ट्रॅक्टूय रिन्यू करचो म्हूण कामगार मागतात. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन खंय पयल्या बॅचीच्या कामगारांक फिक्स करपाक लावचे. आता उजगांव गांजेची पंचायत गोवा मीट कॉम्प्लेक्साच्या ह्या कामगारांक तेंको दिवंक फुडें सरल्या. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान एप्रिल 2016 22 कामगारांक कॉन्ट्रॅक्टार घेतिल्ले. 6 म्हयन्या उपरांत तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलो ना. बरोबर ऑक्टोबर 2016 18 कामगारांची दुसरी बॅच हाडली. पयल्या बॅचीच्या कामगारांक 3 म्हयन्याचो पगार हातार पडिल्लो ना. पगारा बरोबरच कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करचो म्हूण कामगार मागतात. आमकां तेणें कितें सांगलां कितें म्हणल्यार हिंगा आतां ताणें तुमगेलो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो, तुमी बोट माराय कामार सोडाय. ते भशेन आमी बोट मारताय, कामार सोडटाय आनी आमी काम करताय. आनी आमकां जी पोटा पेमेंटाची कांयच ना. आमी मेलो आहाय पोटा बुकेन. कितें करपा ते कंपनीन सांगचें नाल्यार तुमी आमकां सांगचें. तुमी हो आमचो फुडी घालचो. कित्याक हांव बायल भुरग्यांक म्हाका त्रास जाताय. कित्याक म्हाका दिसाक 250-300 रुपया जाय. म्हगे 3 जाण भुरगीं इस्कॉलाक धाडपा जाय भुरग्यांक बसीर. तेन्ना मागीर ट्युशना. कित्याक हांव म्हजी पोटा बूक लागून हांव उलयतां आनी हे भुरगीं म्हजी बाराबाय सगले. आनी आमी पंचायतूय सांगलें आनी बाबान सांगला हो प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करतलो म्हणून. आनी हो बाबान जातिल्ले बेगीन प्रॉब्लेम सॉल्व करचो आनी आमकां सगल्यांक रेग्युलायज करून घेवची बाबान. आमकां आतां सद्या हिंगा 1 वर्स पयलींचे बॅचीक जाले 1 वर्स 2 म्हयने आनी सेकंड बॅचीक जाले 10 म्हयने सुमार. आमकां मेन म्हणटा तो सद्या पयलींचे बॅचीक 6 म्हयने सुमार पेमेंट बरो कंटिन्यू चालू आसलो. आतां न्यू बॅच घेयली ऑक्टोबरान सुमार तेन्ना तेंचे बरोबर पयलीं तांकां 1 म्हयन्या पेमेंट दाखयलो म्हणजे आमच्या बरोबर घायलो कसो आनी तेजे उपरांत पेमेंटूच ना. आतां 6 म्हयने मायज जाले तितूंतले तेणी आतां 3 म्हयन्याचो पेमेंट घायलो आहा पयलींचो आनी 3 म्हयन्याचो पेमेंटूच घालो ना. आनी सेकंड थिंग आमी मेन म्हणटा आमी फकत इतलेंच मागताय की आमचो पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करचो.
अजून कॉन्ट्रॅक्ट पासून रिन्यू केलो ना हिंगा फकत आमी हाय बेश्टे येताय बोटा मारताय कामां करताय आमचे भितरले आहाय ते आमकां स्टाफ सांगता मेन आमगे कोण मेन इंचार्ज आहा तो की वस आनी बाबा तुमी बोटा माराय काम चालू कराय म्हणून आमी कामार चोडटाय आतां सद्या मेन थिंग म्हणटा ते आतां 3 म्हयने सुमार पेमेंटूच ना आमच्या बोल्सान 1 रुपया ना सद्या आमी कितें खावपाचें मेन थिंग भायले हिंगा सगळो आतां भायलोय स्टाफ येवन सगळो बोल्लोला भितर गव्हर्मेंटा फिक्स आमी हिंगाचे गांवचे आसून आमकां हिंगा कोणा आमकां आमी एकलोय फिक्स ना हिंगाचो फकत भायले भुरगे फिक्स आहा हिंगा ते पोट भरताय आपलें आमी नाल्यार आमच्या गांवांनी कंपनी कितें करपाक जाय आमकां आता कामगारांक सपोर्ट करपाक म्हूण उसगांव गांजेची पंचायत मदीं पडल्या आज पळय आमी हांगा सगळ्या पंचायतीन मीट कॉम्प्लेक्साचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा पळय हांकां सगळ्यांक सपोर्ट केल्लो आसा हे सगळे भुरगे आसा ते आमचे पंचायतीचे आसात आनी आमचो डिमांड आसा पळय तांचो कॉन्ट्रॅक्ट टायमार रिन्यू जावचो कित्याक टायमार रिन्यू जायना जाल्यार तांचे काम करतात न्ही जाल्यार तांकां कितले रिस्क आसता की ते कॉन्ट्रॅक्टाचेरूय आसना आनी काम करतात भितर येवन कित्याक ते कटराचेर काम करतात दुसरे मशिनाचेर काम करतात एक जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार फाल्यां कोणाक ब्लेम करतले फाल्यां जर मीट कॉम्प्लेक्स म्हणटा की तांचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिलो जाल्यार ते भुरग्यांची जबाबदारी कोण घेतले म्हण आमचे सरकारा कडेन डिमांड आसा की तांचो वेळोवेळ टायमार कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जावचो प्लस 3 म्हयन्यांनी आतां तुमी पळय ते लग्न जाल्ले आसा जे भुरगीं आसा बाळ आसा ते कशे पोसतले घरा कडेन 3 म्हयने पेमेंट येना तांकां ह्या भुरग्यांक लागून आमचो जो पंचायतीचो सगळ्या आमच्या मंडळाचो जो कितें प्रयत्न करपाचो तो आमी करतले आनी तांकां सामकें आश्वासन दिलां आनी ज्या प्रमाणे ते भुरगे आमचे कडेन येयले त्या प्रमाणे आमी आमच्या मिनिस्टराकूच कन्सर्न केला मिनिस्टरान हेजेर सामकें फुल्ली आपूण कोऑपरेट करतलो अशें म्हणून आमकां बाब विश्वेश्वराणीन सांगलें उसगांवच्यान रिपोर्टर विवेक प्रभू घेऊ एक ब्रेक